गोयचे राज्यपाल माननीय सत्यपाल मलिक जी आणि गोय मुख्यमंत्र्याक एक पत्र बरयल्लें एंड इन दॅट लेटर इज अर्ज चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा टू रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ गोवा गव्हर्मेंट. म्हणजे गव्हर्नरान हे मान्य केल्लें आसा की गोंयान वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जाता आनी तांणी लेटर बरयलें. म्हाका दिसता कदाचित गव्हर्नराक हे सुचोवपाचें आसतलें मुखेलमंत्र्याक की मेजर सोर्स ऑफ वेस्टफुल एक्सपेन्सीस इज करप्शन, म्हणजे लिकेजीस ऑफ गव्हर्नमेंट एक्सचेकर इज थ्रू करप्शन. म्हणून ते करप्शन बंद करा अशें सुचोवपाचें गव्हर्नराक आसतलें अशें म्हाका दिसता. आणि तातूंत पयर चीफ मिनिस्टरान म्हणला की जे कोविड केसीस सापडले पॉझिटिव्ह इट इज बिकॉज ऑफ ह्युमन नेचर, ह्युमन एरर म्हणटा. आता डेफिनेशन ऑफ ह्युमन एरर इज वॉट? डेफिनेशन ऑफ ह्युमन एरर इज फेलियर इन स्पायट ऑफ प्रॉपर प्लॅनिंग. आता म्हाका दिसना हांगा खंयच प्रॉपर प्लॅनिंग जाल्लें आसा, खंय म्हाका आनी प्लॅनिंग केलें. हांचे प्रॉपर प्लॅनिंग इज अप टू प्रेस कॉन्फरन्स, लिमिटेड टू प्रेस कॉन्फरन्सीस. लोकां मेरेन योजना पावपाचें हांचे प्रॉपर प्लॅनिंगूच ना. अजून मेरेन लोक जे भायर शिरकिल्ले आसता तांकां येवपाक त्रास जाता. गोंयान येतकच फुडें तांकां त्रासूच त्रास जाता. म्हणून तुजे जे कोविडाच्यो योजना आसा किंवा ते एसेन्शियल कमोडिटीच्या बाबतींत हांवें पळयला खंयच लोकांक त्रास जावना अशें ना. म्हणून तुमचें प्लॅनिंग तरी कितें? म्हणून तूं ह्युमन एरर म्हणूंकूच शकना. तिसरी गजाल हांव सांगूंक सोदता म्हणल्यार आमचे काल आतां नवें स्टार्ट केलां हाणी गव्हर्नमेंटान. तातूंत बाबू कवळेकार जो तांचो उपमुख्यमंत्री आसा ताच्या पेपरार वाचला. ताणें म्हणलां विरोधकांनी अशा वायट टायमार खंय राजकारण करचें न्ही. राजकारण करपाची सुरवात ही ह्या भाजपानूच केल्ली आसा. हे भाजपा सरकार जे आसा तांणी ह्या वायट महामारीच्या वायट काळान सुद्धा राजकारणाची सुरवात धरून वायट पायंडो घातला. पयलीं म्हणजे आनी एसेन्शियल कमोडिटीजा खातीर राजकारण केलें. ताज्या पयलीं अख्ख्या जगार महामारीचं संकट आसतना आनी झेडपी इलेक्शनाक भोंवताले. तिसरी गजाल ट्रॅव्हल परमिटा वेळार राजकारण केलें. मागीर स्ट्रँडेड गोवन्स आसा तेन्ना ताजेर हाणी राजकारण तांकां हाडपाक केलें. आज मेरेन हाणी राजकारण केलां. इव्हन कोविडाच्या बाबतींत रिपोर्ट दितना आनी सत्यता सांगता सुद्धा आनी अजून मेरेन ट्रान्सपरन्सी खंयच मेंटेन करूंक ना. थंय हे राजकारण करता. आनी हाणी आज दुसऱ्यांक सांगपाचो उपदेश दिवपाचो हक्क सुद्धा हे गमावन बसल्या. म्हणून हाणी आमकां आज शाणपणां सांगपाची गरज ना की कोणें राजकारण करप आनी कोणें न्ही तें. आमी राजकारण करिना, आमी तुमकां सुचोवण्यो दिता. वेळा वेळार आमी तुमकां बरें बरें सुचयता. पूण तुमी राजकारण करत आसा. आणि आज सुद्धा तुम्ही तयारी दाखोवपी. आज 200 केसीस जाल्यो गोंयान करता करता. म्हणजे जेन्ना हे म्हणटाले सुरवाती की लोकल ट्रान्समिशन, कम्युनिटी व्हायरस ना, कम्युनिटी ट्रान्समिशन ना, हांव तांकां सांगूंक सोदता की भारतान सुद्धा, देशान सुद्धा जेन्ना फर्स्ट कोविड पेशंट सापडलो इट वॉज इम्पोर्टेड पेशंट. म्हणून ताजे परिवर्तन मागीर लोकल ट्रान्समिशनान जालें आनी मागीर फुडें वचून ताजें परिवर्तन हे कम्युनिटी ट्रान्समिशनान जाल्लें आसा आनी देशभर हो स्प्रेड जाल्लो आसा. म्हणून गोंयांत सुद्धा आज ते कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावपाक चालू जाल्लें आसा. कारण आज ऑल ओव्हर गोवा पेशंट सापडिल्ले आसा. आज कोविड खंयच्या तरी भागापुरतो लोकली सीमित नासून आज पूर्ण गोंयांत पाविल्लो आसा. आणि आज जर राजकारण न्ही, आमी सगळे विरोधक ओगी जाता. पूण तुवें आज ट्रान्सपरंट जावचें आनी सांगचें की गोवा गव्हर्नमेंटा कडेन तुमचे कडेन कितें तयारी आसा. हाव यू आर प्रिपेर्ड टू फेस दीस कोविड-19 हे मुख्यमंत्र्यान गोंयकारांक सांगपाची गरज आसा. आणि आज जर तो ट्रान्सपरंट रावलो जाल्यार हाज्या फुडें खंयचोच विरोधकूच न्ही जाल्यार पूर्ण गोंयांत सगळे गोंयकार हे तुज्या फाटल्यान रावतले. पूण तुमच्या मनान खंय तरी खोटेपण आसा, खंय तरी तुम्ही राजकारण करता आणि ताज्या खातीर कोणूच गोंयकार आनी कोणूच विरोधक तुमचे बरोबर येवंक तयार जायना.